आनी घडोवन हाडटात. तातूंत एक म्हणजे रक्तदान शिबीर, मागीर बाकीचे कितें समाज सेवा उपक्रम अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर आमचे फाटले जवळ जवळ 8 वर्सां काम चालू आसता. आज तुमी हांगा आमच्या प्रिय प्रगती मंचाच्या मोगान हांगा येयल्यात म्हणून हांव प्रिय प्रगती मंचाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हांगा मानेस्तचे एक ज्येष्ठ असे सहाय्यक संपादक पूर्णिमा केरकर, एक एज्युकेशनिस्ट अँड सोशल वुमन, म्हणजे जी साहित्यीक आणि जी कला, जी दुर्गम कला एका न्याय दिवपी अशी सौ पूर्णिमा केरकर आमच्या मजगतीं उपस्थित आसात. त्यानंतर सुशांत तारी आणि रवींद्र भवनाचे मडगांव रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन अध्यक्ष प्रशांत नाईक आणि तसेच ह्या कार्यक्रमातले हिरे म्हणजे आमचे तुमचे लाडके आमदार मानेस्कर श्री गोविंद गावडे. हांव तुमचे कडेन मागता ह्या सगळ्या मानेस्तांचे एका मोठ्या दबाज्यान तुमी स्वागत करचें. तर कार्यक्रमात वेळ घेण्यासरात पूर्णिमा केरकर बाय, गोविंद प्रशांत नाईक, सुशांत तारी जे नामनेचे आर्किटेक्ट आणि डिझायनर, राजय पवार जे प्रोफेसर आसात आणि बऱ्याक बरी कोंकणी नाटकां बरयतात. गेल्या वर्साचो होच दीस तुमकां सगळ्यांक याद आसतलो. तुमच्यातले एक प्रमुख पाहुणे सोडल्यार, इश्ट आमचे सोडल्यार बाकी सगळे गुलाला माखलेले आयच्या दिसा. गोविंदाची घोशणा जाताले गांवांनी, माराण लागताले. त्या दीस गोविंद म्हाका म्हणपाक लागलो, भंय दिसता म्हाका म्हणून, फुडें कितें वाडून दवरलें म्हणून. तेजी ती उतरां म्हाका खूब कितें सांगून गेली. ती हो भुरगो जबाबदारी सोडून पळोवचो ना आणि आयचो दीस तो आपलो जो विजन डॉक्युमेंट तुमच्या मुखार दवरतलो, तो विजन डॉक्युमेंट तुमकां सांगतलो की ही सुरवात आसा. एक वर्सात कितें जालें ही सुरवात आसा. फुडल्या 5 वर्सां म्हणना, फुडल्या 10, 12, 15 वर्सां एक प्रगती पथाचेर आशिल्लो मतदारसंघ आमकां दिसतलो. युवा संवाद, कारण आमचो पिळो मतदारसंघूच न्ही तर एक गोंय आनी आमचो देश जर कोण मुखार व्हरतलो तर तो आयचो युवा, आयचो तरणाटो आनी हाची जाण आमचे आमदार गोविंद हांकां आसा. आतां तुमच्या मुखार विजन डॉक्युमेंट जो गोविंद विचार गोविंदाचे ह्याच मतदारसंघाच्या विकासा खातीर न्ही तर संपूर्ण गोंयच्या विकासाचो मॉडेल कसो आसचो हे तो तुमच्या मुखार दवरपाक सोदतलो. ताचे आपल्याक तुमकां जें कितें दिसता खऱ्यांनीच हो बिझनस करया काय नाका ताजे विशीं ताणें तांकां धाडलें. पयले दिसाक एकलो गेलो आनी ताणें पयले त्या गांवांत एकल्याच्याय पांयाक जोतें ना. म्हणटकीर ताणें येवन रिपोर्ट दिलो की तुवें ज्या गांवांत धाडला थंय आमचो जोत्याचो बिझनस चलपाचो ना, कारण थंयच्या लोकांक जोते घालपाची संवयच ना. एकलोय मनीस थंय जोते घालना, ते सगळे जाण उक्त्या पांयांनीच भोंवतात. दुसरे दिसा दुसरो चलो गेलो, ताणें सेम गांवांत सेम मनशाक सगळ्यांक पळयलें आनी येवन रिपोर्ट दिलो बापाय की जाता तितले बेगीन आमी थंय बिझनस सुरू करया, कारण एकल्याच्याय पांयाक जोतें ना आनी आमकां प्रोडक्शन चड वाडोवचें पडटलें. इश्टानो, ही एकाच गजाली कडेन पळोवपाची, एकाच पिराये वेल्या 2 मनशांची वेगवेगळी नदर. इश्टानो, हांव ज्या कॉलेजीन शिकयता त्या कॉलेजीन म्हाका खूब कितें दिलां. तातूंतल्यानच एक म्हजें नाटक घडलें, आमचो हात जगन्नाथ. ह्या नाटकाचो केंद्रबिंदू आशिल्लो तो म्हजेच कांय विद्यार्थी आमच्याच महाविद्यालयाचे.
थंय आमचे कडेन एक विद्यार्थी शिकून गेल्लो आनी 5-1 वर्सान म्हाका तो बाजारान मेळ्ळो. म्हणलें कितें करताले सद्याक? ना सर जॉब पळयता, पासपोर्ट केला भायर वतलो चड करून. अरे म्हणलें 5 वर्सां तूं बेकारच रावलो. हय सर तें कितें 10,000 15,000ची नोकरी करपाची, करता जाल्यार बरी करपाची. हें खंय तरी तकलेन उरलें आनी बऱ्याच तेंपान आमचे कडेन एक विद्यार्थी टी.वाय पाविल्लो, चिन्मय कांशीकर ताचें नांव सांगलेलो. आनी ताजो बापूय एक्सपायर्ड जाल्लो त्या वर्साक. तो बी.कॉमाक आशिल्लो. बी.कॉम जाल्या उपरांत ह्या भुरग्यांक तो जाय जाल्यार सीए जावं येतालो, जाय जाल्यार बँकींग मळाचेर वचूं येतालें, आनी खंय वचूं येतालें. त्या भुरग्यान बापायचें जें फार्म आशिल्लें तें आपल्या ताब्यान घेतलें बापायच्या मरणा उपरांत. आनी थंय ताणें 2-2 माडयां मदीं मसाल्याची पिकां काडली. सुरवातेक कांय लोकांक ताणें सायकली दिवन थंय यो वच करपा खातीर ती प्रोविजन केली. 30-40 लोकांक त्या वेळार कामाक दवरले. आतां सद्या कितले आसात? ग्लोबलायज्ड वर्ल्ड आमी पळयतात. म्हणटकच लोकूय जो शिक्षीत जावपाक लागला, तरुण जो शिकता ताका खबर आसा आपलें डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें. फॉर एग्जाम्पल अशें धरुया की बिहार, UP सारकी राज्यां, त्या राज्यांनी एक रेल्वे येता लायन. लोकांक दिसता हें आमचें डेव्हलपमेंट. कित्याक रेल्वे आयले की फाल्यां उद्योग येतले, धंदे येतले, आमकां काम मेळटलें. गोंय जेन्ना गोंयांत आमची कोंकण रेल्वे येवपाचो प्रश्न आयलो, काही लोकांनी तो कम्युनल हाणें पळयलो तो विशय सोडुया. पण येदे ल्हान गोंयांत कोस्टल भाग जो आसा, म्हणजे समुद्री आमचो भाग जो आसा, ते भागांत डेव्हलपमेंट ऑलरेडी जाल्लें आसा चड. आनी दर खंयच्यान जर कोण दिल्लीक एक ब्युरोक्रेट बसतलो आनी अशी लायन मारतलो आनी ही रेल्वे लायन म्हणून गोंयांत हाडटलो, जाल्यार ती कितें करता? ती गांवांची गांवां डायसेक्ट करता. गांवांची गांवां प्रिवळ गांव आशिल्ली जाल्यार 2 प्रिवळ जातात. गोरवां सकाळच्या हेवटेन वताले जाल्यार सांजची येतना रेल्वे येतली मदीं. म्हणटकच तें डेव्हलपमेंट जाय म्हाका, काय म्हजी स्कुटरीनूच म्हजें डेव्हलपमेंट म्हाका बरें आसा? म्हाका गाडयेन वचपाक जाय काय म्हाका रेल्वेक जाय? अशें कितलेशे लोक सांबाळून घेतले. पण आमचें गोंय फास्ट ग्रोथ जाल्ले कारणान ताची प्रक्रिया म्हणून आर्थीक ग्रोथ जंय जंय जाता थंय दुसरे कडचे लोक फास्ट येतात. तांकां आडावंक आमी शकना. तांकां खंयच्या पद्दतीन आमी आडावपाचें? तर आमच्या भुरग्यांक अशे तरेचें शिक्षण दिवंक जाय, अशे तरेच्यो स्किल्स दिवपाक जाय, अशे तरेचें ट्रेनींग दिवपाक जाय की आमचे भुरगे ते जॉब, त्यो नोकऱ्यो, ते एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपा बाबतींतलें काम घेवंक शकतले. आनी हें करपा खातीर एकूच सुचोवणी करता की आमी आज पर्यंत एक मोठें झिलीक करूं ना. ती गोश्ट म्हणजे आमचे कडेन चेंबर ऑफ कॉमर्स आहा, आमचे कडेन असोचेम आसा गोंयांत, आमचे कडेन हांगा CII आसा, आमचे कडेन गोवा युनिवर्सिटी आसा, आमचे कडेन कॉलेजीस आसात. हे सगळ्यांनी आनी हांगाच्यो सगळ्यो ज्यो उद्योजक आसा तांणी खरें म्हणजे एक जावन ह्यो ज्यो अवेन्यूज आसात त्यो तयार करपाक आमचे कडेन हो मिसमॅच जो आसा, आमचे भुरगे जे शिकतात आनी जे कारणाच्यो नोकऱ्यो निर्माण जाता त्यो दोगूय एक जावपाक म्हज्या मतान हें जर बेगिनात बेगीन काम केलें जाल्यार हे फायदे जे आसात ते भायर न वतना, लोकांक न आडायतनाच आमचे भुरगे ताचे चडांत चड फायदो घेवंक शकतले. थँक्यू. आज खंयच्याय क्षेत्रांत जर फुडें वयतलो जाल्यार पयले त्या क्षेत्रा बद्दल किंवा त्या ज्या मेथडीज आज कितें गोंयचें प्रोफेशन बिजनस कितें करता ताचे बद्दल थोडेशें ज्ञान संपादन करप महत्वाचें आसता. आनी दुसरें आपली प्रवृत्ती पळोवपाचो दृश्टिकोन जे समजून घेवपाची आनी प्रवृत्ती जाका दनपारां आमी गडी म्हणटा, तुमी तुमच्या हुमण म्हणटा ना, म्हाका दनपारचे कडेनूच जेवपाची संवय आसा. ही प्रवृत्ती सोडून जर भायर वयतलो जाल्यार अशें कित्येक खावपाच्या जेवपाच्या हेजेर मात करची पडटा. ती खूब महत्वाची आसता. वेवसायाच्या दृश्टीन आपली लिमिटेशन समजप, ती लिमिटेशन्सांनी ओवरकम करतलो जाल्यार आपणे तेजो अभ्यास करप हेवूय तितलेंच महत्वाचें आसता. प्रामाणीकपण खूब महत्वाचें आसता. सातत्य खूब महत्वाचें आसता. आनी सगळ्यांत महत्वाचें जशें बाकी राजन बाबान सांगला, प्रकाश बाबान सांगला पळय तशें सगळ्या निसर्गाची नॅचरल हेची कसलीच हानी न करता किंवा मिनिमम हें करता आपणे आपलो ग्रोथ कसो जातलो हेजेर कॉन्सन्ट्रेट करप. कितेंय करता पळय ताका कसलोय वेवसाय आसूं, सभोवतालच्या वातावरणाची जाणीव करून तो वेवसाय जावपाक जाय. खुबशे वेळा म्हणटा राजान म्हणलें की
कोणाची धाव तारीपर्यंत असता म्हणून मागीर तो पंदरेन पावूंक शकना आनी ताका तारयाक रावचो पडटा सुदैवान आमकां पंदर मारपाची संवय आसल्या कारणान आमी पंदरेन गेले आनी पंदरेन गेल्या कारणान आज म्हाका खूब वेळा आमी प्रश्न येता हो आनी म्हाकाय प्रश्न पडटा कॅझिनोनी आमचे धावूच बंद केले आनी आमकां आमच्या वेवसाया पासून आनी त्या दर्या कडली नाती खूब कमी करून दवरली